बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ह्या रेतेर वेळार आनी मिसाच्या बलिदाना वेळार विविध त्या पासत आमी भक्तीपणी मागया. जो कोण जन्म दिवस वाचे आसतात तांचे सांगात आमी संतोष पावता, तांकां आमी हॅपी बर्थडे म्हणटा. सांगतास देवाची विस्नार आशिर्वादान तांचेर आमी मागता. अजित डिसोजा ओमजूर 75th बर्थडे. स्टॅनी जॉन फर्नांडीस. एडवर्ड फर्नांडीस बाजपे. 4th बर्थडे मेल्विन वेगस तण्णीरबावी. ग्रेस डिसोजा एंजलोर. एंटनी नेविल फुटाडो 10th बर्थडे. 5th बर्थडे धावीस बाय जुबिटा डिसोजा 3rd क्रॉस. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आजच्या आसतात तांचे सांगताय आमी संतोष पावता आनी देवाक हांगासर अर्घ आनी होकळाप दिता. तांच्या जिवितान वरती अजापां बेजमितां आनी देवाची विस्नार कृपा अनुभव केल्ली. पिडा गुण जाल्ल्या पासून 20 वर्सां तावन सर्विकल स्पॉन्डिलायसीस आसले. तांतले दैविक रेतमेंताच्या रेतेद्वारे गुण जाल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता. अनिता डायना वालेन्सिया देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. मेरियल डिसोजा नेजार. लुसी लोबो मणिपाल. प्रवीण मंतेरो कटपाडी. ग्लेन सोनल फर्नांडीस किन्नीगोळी. रीना कॅरल अराना किरें. एग्नेस डी अल्मेडा दैविकल जमानाक बैकाडी तावन. क्लीटा मस्करेनस कंदिवली. क्लीटा मस्करेनस बॉम्बे कंदिवली. रॉबर्ट पिंटो शिरवा. बेनेडिक्ट पेरिस पेजार. क्लिंटन जेम्स मिरांडा नेदरलैंड. सांपावलाच्या मानाक जेकब क्लोटिल्डा अल्मेडा मुल्की. जेजू गर्ग आनी होकळाप दिता सर आशिर्वादां पासत. जेनिता मंतेरो सुरतकल. आवर लेडी ऑफ फातिमा हिच्या मानाक. सिल्विया मस्करेनस अंबरनाथ मुंबई. ऑल्विन डिसोजा पेरमानूर. सांत आंतोनीच्या मानाक नॉरीन फर्नांडीस बचपे. जेन रेबेल्लो पुणे. क्लेरिसा क्रास्टा पुत्तूरू. क्लेरेन्स क्रास्टा पुत्तूरू. रियोना नाजरेत आशिष नाजरेत कालातूरू. वेरोनिका टेलिस आणि कुटुंब कारकळा. ऑल्विन लोबो आणि कुटुंब मँगलोरू. किशोर मंतेरो कोक्कडा. केविन सिक्वेरा USA. पिडा गुण जाल्ल्या पासत. कॅन्सर पिडा एक देवान गुण केल्ल्या पासत. मरणांतीक पिडेन ते देवान निवारलेल्या पासत. नवें काम देवान फोव केल्ल्या पासत. भुरग्याची मानसीक पिडा गुण जावन ताज्या आतां काजारी जिवीत बऱ्या तरान चलता देखून भुरग्यांचे देणेनातले जायनाच म्हणले दाखतरान म्हण भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत. घोवा बायला मध्ये भरतर माया मोगान एकवट उपसून वेगळ्या सराची चिंतना आसली डिवोर्साची तांतले तांणी भायर आयिल्ल्या पासत. विशेष देंवसराच्या सैतानाच्या उपात्रांतले देवान तांकां निवारलेल्या पासत. तांच्या जाग्यार बेळें जायना ते आतां बरें बेळें जाता देखून वेपार वैवट आतां बरो तरान चलता. गिरायक आयल्यात लाभ जाता. रीण फारीक करूंक देवान फावो केल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. परगांव वचून विजा मेळ्ळेल्या पासत आनी थंयसर युरोपांत एका देशांत काम करच्या भुरग्याक परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत थंयसर वखद चडवणें जावन कुडींत एलर्जी जाल्ली सिरियस जावन आस्पत्रेंत आसलो. दैविक रेतमेंताच्या आराधना मिसाचें बलिदान पळोवन मागल्या वेळार देवान गुण केल्ल्या पासत आनी आस्पत्रेंत तेका रायिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. अर्घ आनी होकळाप तुका समिया जेजू. आतां आमी विविध त्या पासत व्हडा भक्तीपणान मागया. वसंत आनी मारिटा फर्नांडीस आनी कुटुंब बँगलोराच्या विशयचे सांग पासत. तशेंच तांचो जागो इकून गेल्ल्या पासत लिना तावरो मुलुंडू. काजितान डिसोजा कटपाडी ताचे ते सांग पासत. तशेंच मेघना पिंटो किन्नीगोळी. बरी भलायकी लाभच्या पासत सुमित्रा बारकोरू आनी कुटुंबाच्या पुर्वजांच्या शिरापांतल्यान देवान निवारचे पासत. 14th जनरेशन हिलिंग ऑफ द फॅमिली ट्री. रेणुका आल्वारीस पेजार आनी आपल्या विशेष ते सांग पासत डॅग्नी फर्नांडीस बिकर्नाकट्टे. सांतिसेम त्रिंदातीच्या मानाक रविना मेंडोन्सा गोवा. मेवीस आनी मेल्विन. कार्मिन रेगो सिद्धाकाटे. विक्टर रेगो आनी कार्मिन रेगो सिद्धाकाटे. मेलिटा लोबो हाच्या विशेष ते सांग पासत. मायकल लोबो सिद्धाकाटे. बरी भलायकी लाभच्या पासत
ग्रेनविल प्रशांत लोबो तशेंच मायकल लोबो सिद्धकट्टे देवाक अर्घ आनी हुकलाप दितात. पिडा गूण जाल्ल्या पासून स्किन एलर्जी सेलेस्टिन साल्डाना आनी तशेंच जेसन डिसोजा आमेंबोळ, मॅक्सिम नोरोन्ना, ब्रिजित क्रास्टा मँगलोरू, प्रीमा रोड्रिगस शंकरपुरा, वियोना कोल्यासो शंकरपुरा, अडॉल्फ बनवेंचर डिमेल्लो अंकदकट्टे कोटेश्वर बरी भलायकी लाभच्या पासत म्हाका विनंती करता. रियोन डायस मुडबिद्री क्रिकेट ISPL अंत फ्रॅक्चर जाला क्रिकेटांत आनी फ्रँचायज वाय क्रिकेट ISPL फ्रँचायजांत सिलेक्शन जावच्या पासत आशिक क्रिस्ती सोमारपेट कोडागू, नॅन्सी डिसोजा नेदरलँड एक बरें काम मेळच्या पासत लॉयड डी अल्मेडा सास्तान, अनिल आनी शोभा डिसोजा आनी कुटुंब तालापाडी, शोभा अनिल डिसोजा आनी कुटुंब शांती समाधाना खातीर आमी सांगाता मेळोन ह्या सर त्या सॉंग पासत मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया, आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. आतां आमी मरण पावल्या सर मालगड्या पासत मागया तांच्या सासणाच्या विशया पासत. बेनेडिक्ट आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा, फ्रांसीस ऑजवल्ड डिसोजा उज्जोडी, फादर स्टॅनी पेरेरा पाक्षिगिरे, अगोपिन आनी पीटर मोंतेरो सुरतकल, पीटर नोरोन्ना आनी फ्लोरा नोरोन्ना काद्री, जॉन गोन्साल्विस एंजेलो नागोरी, इग्नेशियस डिसोजा ऑसवर्ल्ड, अलेक्स एमी हेनरी तेरेजा मँगलोरू, शांती पेरेरा उर्वा, दियोग फेर्नांडीस, दिव्या फेर्नांडीस, फादर जोसेफ रोड्रिगस मुंबई, जॉर्ज कोर्डेरो मूडबिद्री, एल्विस पास्कल आनी एलिजा मोंतेरो उद्यावर, फादर वलेरियन मेंडोन्सा कोटा, 16th death anniversary Robert D'Souza Marolu, 9th death anniversary Stella D'Souza Marolu, पुलकत दिलात में उडास करता सेराफिन मार्टिस बॉम्बे, पुलकत दिलात में उडास करता अनिता कोरिया उडपी, थॉमस आनी मेरी डिमेल्लो उडपी हांच्या आत्म्याच्या त्या साल्वासा पासत कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता. जसिंता मिनेजस उडपी, देवादेन फिलिप डिसोजा गुरपुरू Kaikamba, 3rd death anniversary Lionel Lobo देवादीन एंटनी फेलिक्स लोबो कॅनडा, पुलगत उडास करता लवीना बोंदेल सासना विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकार तांचेर फंगोदी समाधान ते विषय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या समेत स्पॉट तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विषय घेवन दी. आमेन. जाऊन बाबा आम्ही जमल्या एका स्थायात तुला हिता गाता, एकाच काळजात तुझो मोग करता, एकोटाची एकत्रिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाळ भवन आणि भयणीनो, आयची हे दिवस्तुती संभ्रमोक आमी सांगाता जमल्या अवस्था विशेष रितीन सासणीक जिवीत आमच्या संवसारी जिविताचो शेवट म्हणलें नियाळूंक आनी तें जोडच्याक ह्या संवसारांत आमची जिणी आमी मुखारसून व्हरता तातूंत भरपूर तयाराय करूंक ताका फावत असली आमी जावच्याक आयची वाचपां आमकां पोवणे दितात. विशेष रितीन म्हजें जिवीत संवसारांत संवसारी संगती मदें मेतेर जावन संवसारी संगती वापरता आसतना कशें सोमयाक मानतात आसली, ताणें बसयलेल्या सासणीक दायजाक योग्य जावचें आसली जिणी म्हजी ह्या संवसारांत समकता म्हणलें नियाळून जर तर ती त्या वाटेन समकल्ली ना, कसल्यो अडखळी आसात, उणेपण थंयसर आसा, तें सांडून सोमयान दाखयलेल्या वाटेन आमची जिणी एकत्रीत करूंक सोमया आमकां आपयता. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमच्या काळजांत आनी मतींत आसल्ल्यो सगळ्यो अडखळी उणेपण सोमयाच्या पांया तळा समर्पया
हर एक रितीन अस्कत आमी जाल्यार उणेपणान सुमयात हांव सुमयात दाखयलेल्या वाटेन समकोनच्याक चुकोवन पडल्यार सुमयान आमकां उकास दिल्यात ताजी कृपा आमकां दिल्या ताजी बेसांवां आमचेर वतल्यान तिनचो बेसांवां परत जोडून आमची जिणी बळवंत करच्याक देवा कडचें आमच्या उणेपणा खातीर बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां संवाद एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोम्या काकुळट सोम्या महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टानुसारी सर्वेस्परा देवा सर्वीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सोम्या येशू ख्रिस्ता पापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळट तू बापाच्या उजव्यात पोचताय आमचे मागणे मानून घे. पवित्र ज्ञासांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका मानता तसल्योच सुकरण्यो करूं जावं आमच्या काळजाचे त्रेक आनी सदां तो शेवटाक पावोंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जाणवायच्या पुस्तकांतले वाचप हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जाणवायचो आत्मो म्हजेशी आयलो. राजदंडा आनी शिवासना प्रासड हांवें ती पसंत केली. तिचे कडेन सर करून
ग्रेस कांयच न्हय म्हूण हांवें लेखलें. कसलेंच अमोलीक माणीक हांव तिचे कडेन सर करिना, कित्याक तिचे मुखार सगळें भांगर एक चिमटी भर रेंव आनी तिचे मुखार रुपया म्हळ्यार माती. भलायकी आनी सबाये प्रास हांवें तिचो चड मोग केलो आनी उजवाडा प्रास ती म्हाका चड जाय जाली, कित्याक तिचो पोजोळ कितेंच फालवाना. तिचे बराबर सगळ्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो आनी तिच्या हातांतली अपार ग्रेस्तकाय लाभली. देवाचे उतारे. देवाचे उपकार. तुझ्या मोगान आमकां सर्वेस पोरा आनी आमी आनंदान भरतेल. तुझ्या मोगान आमकां सर्वेस पोरा आनी आमी आनंदान भरतेल्या. आमचे दीस मोठवे म्हूण विसरूंक दिनाका, तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवार. सर्वेस्परा बदल तुजें मोग, केदूळपण्यांत लागून रावताय तुज्या सकाळची तुका पिरमोद दिसो. तुझ्या मोगान आमकां सर्वेस्परा आनी आमी आनंदान भरतल्या. दीस उजवाडत आसतना तुझ्या मोगान आमकां अशें आमच्या जिणेचे हर एक दिसान आनंद उल्हासान आमी भरच्या. तुवें आमकां कश्टां धरता उंडे केल्ली त्या दिसा. विज्ञान वरांनी आमी सरले जिणये सरी जावन आतां आमकां सूख संतोश दी. तुज्या मोगान आमकां सर्वेस पोरा आनी आमी आनंदान भरतल्या. दाखय आमकां तुज्या सेवकां तुजें मोग अस्तक पळोवन दी आमची भुरगीं करी महिमा. सर्वेस्परा आमच्या देवाची दया आमचे देवो, आमच्या हातां सोबत सुफळ कर. तुझ्या मोगान आमकां सर्वेस्परा आनी आमी आनंदान भरतल्या. तुझ्या मोगान आमकां सर्वेस्परा आनी आमी आनंदान भरतल्या. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मकतें खरें. पाजिल्ले दोन धारीचे तलवारी प्रास चड कातरूंक शकतात आसलें. प्राण आनी आत्मो, संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळें करता पर्यंत विदूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतना तें पारकिता. सगळे सृश्टेंत देवाचे दिश्टी भायर लिपोवन आसलेलें कांयच ना. सगळें ताचे हुचीर उक्तें आनी दोळ्या मुखार सडोवन दवरलेले बरी आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्याचें लेख दिवंक आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. Hallelujah.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे सरशी धांवून आयलो आनी ताच्या पांयां सरशी दिंबी घालून ताचे लागीं विचारूंक लागलो, बऱ्या मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय? जिवेची मारी नाका, प्रद्वार करी नाका, सोरी नाका, पोट साक्स सांगी नाका, लुकसाण करी नाका, तुज्या आवय बापयक मान दी. तो बाप तो जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, हे सगळें म्हज्या भुरग्यापणार तावनूच हांव पाळन आयलां. तवळ जेजून ताचेर मोगान गल्ली दिश्ट फाटी काडी नासतना म्हळें, तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा. वोस, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळिल्लो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून ताचें तोंड बावलें आनी कंतिश्ट जावन तो फाटीं गेलो, कित्याक ताका येथेश्ट आस्त बदीक आसतलें. तवळ आपले भोंवतणी रावल्ल्या शिसांचेर दिश्ट गुंडावन जेजू म्हणा लागलो, ग्रेस्तांक देवाच्या राजांत रिगोवंक कितले कश्ट मारतले. ताची ही उतरां आयकून शीस तटक जाले. पूण जेजून तांकां परत्यान सांगलें, भुरग्यांनो, देवाच्या राजांत रिगोवंक कितले कश्ट. एक खरें पुणी सुवेच्या ब्रिड्ड्यांतल्यान पाशार जायत तरी ग्रेस्त मनीस देवाच्या राजांत तितले ससारायेन रिगासोना. हें आयकून ते आनीकी चड अजाप जाले. आनी तशें जाल्यार कोण बचाव जायत म्हूण एकामेका ते म्हणाले. तवळ जेजून आपली दिश्ट तांचेर लावन म्हणालो, मनशाक तें असाध्य वय, पूण देवाक न्हय. देवाक सर्व संगती साध्य. तितल्यार पेद्रोन म्हळें, आमी पळय सगळे सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका जेजून जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, कोणी म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत आपले घर दार, आवयक बापयक, भावांक भयणीक, भुरग्या बाळांक बहीण बाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळार 100 वाटांनी चड घर, भाव भयणी, आवय भुरगीं, बहीण बाट जोडून घेतालो. संगदास दोगदोणी ताका सुखाची ना आनी मुखल्या काळार ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या वाचता. आमी आयकलेल्या वाचपांचेर थोडो नियाळ आमी करया.
कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 23 आनी 24 हातूंत आमी अशें वाचतां. कोलोसियन्स चॅप्टर 3 वर्सेस 23 and 24. तुम्ही करता ते हर एक काम तुम्ही करतात ते हर एक काम मनुष्यापासोत नाही, मनुष्यापासोत नाही, पगार देवापासोत करतात. पगार देवापासोत करतात. देखून संतोष भरीत काळजान ते करा. देखून संतोष भरीत काळजान ते करा. सोम्याचे दायज तुमच्या कामाचो प्रतिफळ कसो तुम्ही जोडतल्यात. सोम्याचे दायज तुमच्या कामाचो प्रतिफळ कसो तुम्ही जोडतल्यात. इतले स्पष्ट जाणा जाया. इतले तुम्ही स्पष्ट जाणा जाया. क्रिस्तस तुमचो धनी, क्रिस्तस तुमचो धनी, तुम्ही ताचे सेवक. तुम्ही ताचे सेवक. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, कोलोसेकारांक बरोवन सांपावलो ही उतरां सांगतना आमच्या जिवितांत ती उतरां आयच्या वाचपाक लागू करन जिणेंत आटापंक उलो दिता. त्या खातीर तुमी करतात ते हर एक काम तांतो वांटेनात. मागणें मात्र कुटुंबांतलें जिवीत विंगड दवरुना. हर एक काम मनशा पासत न्हय, बगार कोणा पासत? कोणा पासत? देवा पासत आमी करी जाय. आनी जर तर देवा पासत तूं हें काम करताय तर काल करी जाय, हांवें बेजारायन बसा जाय. संतोष भरीत काळजाचे तुमी जाय. कित्याक सोम्याचे दायज त्या कामाचो प्रतिफळ जावन तुमकां मेळटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हर एक म्हज्या जिविताचें काम, ल्हान या व्हड, थोड्या काळाचें, थोड्या सेकंदाचें, थोड्या मिनटाचें देवा खातीर हांवें करी जाय. त्या खातीर देवान म्हाका बळ आनी सकत दिल्या, तालंतां दिल्यांत, हर एक रितीन करची शाती दिल्या, तर संतोष भरीत काळजान हांवें तें हर एक काम करूंक आसा. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आयची वाचपांनी हाडटा आसतना तोचो संदेश सोमी आमकां दिता. मनशा जिवितांत आशा म्हणली एक महत्वाचो पात्र खेळटा. आशा म्हणले चेडू न्हय, बायल मनीस न्हय, आशा म्हणली एक महत्वाचो पात्र खेळटा. वय गे ना खेळटा. कित्याक ही आशा महत्वाचो पात्र खेळटा? आमची जिणी आमी पळयली जाल्यार जिवितांतली आशा दिशा बदलूंक शकता. सबार पावंड्यांक उंच वयर वचोंक शकता. आमच्या जिवितांत आमी आशा दवरना. जायतें काम करी जाय. घरा दिसपडतो ग्रास जोडच्या वावरांत कठीण मिनात कश्टांची परिस्थिती जाल्यार हांवें कश्ट वावंट काड, दिसपडतो ग्रास जोडी जाय, भुरग्यांक वागय जाय, त्याग सॅक्रिफायस करन जावंक पुरो घरचें रांदप वा म्हज्या वावरा तळार संपूर्ण समर्पणान केल्लें काम, हर एक रितीन म्हज्या कुटुंबाची अभिवृद्धी जाय, म्हज्या जिवितांत बरेपण जाय, हांवें म्हज्या कश्टांच्या परिस्थितींत हांव वयर येय. ती आशा आमच्या जिविताची दिशा बदलूंक शकता. पूण तीच आशा म्हज्या जिवितांत मोगाळ भावन आनी भयणीनो बरी जाल्यार बऱ्या दिशेच्या वाटेन समकोंक म्हाका कारण जाता. जर ती वायट जाल्यार वायट संगतींनी वाडावळ आपणावंक म्हाका कारण जाता. त्या खातीर हांवें आज म्हजी आशा जिवितांत आसली समजून घेता आसतना बरें कितें आपणावंक जाय तें सोम्यान म्हाका शिकयलां. देवान संवसाराच्या स्थापनेत हांव ताच्या आदेशा मुखांतर पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मुखांतर म्हाका दाखोवन दिलां. तें करशाक सदांच हांवें प्रयत्न करूंक जाय. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, कालच्या परच्या दिसांनी सगळ्या जाग्यार आमच्या तोंडांत जावंक पुरो, माध्यमांनी जावंक पुरो, एक नांव वळटा. कोणाचें? म्हजें गे? कोणाचें? टाटा. रतन टाटा. वाहनां धरिल्ली सगळ्या क्षेत्रांनी नांव येल्लो हो व्यक्ती संशोधन करन हर एक संगती मारिफात समाजेंत संवसारांत
जायत्यो संगती लोकांक दिवचे मारिफात मात्र न्हय, हर एक कामगारांच्या जिवितांत भरवशाचे किरण जागोवचे मारिफात मात्र न्हय, हर एक रितीन समाज सेवा करून लोकांच्या बरेपणान जिवीत करशिल्लो व्यक्ती म्हण आमी आयकत आहों. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, लगभग लाखां वयर कामगारांक ताणें काम दिलें, बरवशा किरण दिलें, कुटुंबाक आसरो आधार दिलो. ताचे मारिफात ताणें ताका फायदो जोडूंक ना. ताचो मुनाफो ताणें दोडतो करी येत आसलो. पूण हर एक रितीन जें कितें मुनाफो, जें कितें बरें दायज ताणें जोडलें तें दुर्बळ्यां खातीर वांटून हर एक रितीन समाज सेवेचो बरेपणाचो चारो ताणें संवसाराक दाखयलो. त्या खातीर आयच्या वॉट्सॅपार एक पिंतूर येता, अंबानीचें आसा, अदानीचें आसा, ताजेंय आसा. अंबानीच्या नांवा मुखार आसा ताची धन संपत्ती 103 बिलियन, रतन टाटाची समाज सेवा केल्ली संपत्ती, दुबळ्यांक बरेपण केल्ली संपत्ती 103 बिलियन. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, असलें बरेपण म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत हांवें आनी तुवें तितल्या व्हडल्या मापान करी जाय म्हणना. ल्हान ल्हान संगती मारिफात करूंक आज सोमी आपोवणी दिता. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, रतन टाटाचें हस्तें वदन आमी पळयलां. केदाळाय हस्तें वदन ताचें, आनी खंडीत जावन ताच्या काळजांत आसलें शांत समाधान तें वदन विवर्सितालें. जें कितें ताचें बैलें वदन आसलें, हस्त्या मुखामळ असो तो आसलो, तितल्याच मापान काळजान हस्त्या मुखामळान आपल्या जिवितांत समाज सेवा बरेपण ताणें केलें. पेल्याच्या गरजांनी पावचें, आधार दिवचें, हर एक रितीन सगळीं माध्यमां खाल पोर विवर्सून आसलीं आमी आयकलां. कोंकण कोगुळ विलपी रेबिंबसान 12 वर्सां पयलीं एक पद बरयलेलें अशें आसा, हांगसर तुजी प्राय मनशा भरची न्हय वर्सांनी, हांगसर तुजी ग्रेस्त काय ती थुकची न्हय पयशांनी, नांव आपले व्हरूंक जाय तरी कांय बऱ्या करण्यांनी, ग्रेस्त आमी जावूंक जाय सदां पेल्याच्या गरजांनी. 4 दीस हे जिवीत आमचे, जल्मोवचे जियोवचे मोरचे, मोरतच लोक मातयेन दामता, बरेपण तुजे मात रंग उरचे. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हर एक रितीन हें आमच्या जिवितांत सत जेजून तें दाखोवन दिलां आनी हर एक रितीन आमी सदांनीत जियोंक आसा. जें कितें बरें तूं करताय तें सदांनीत अंत काळा पर्यंत उरता. जेजून तें बरेपण केलें, हर एक रितीन दैवीक सक्तीन अजापा करच्यो सगळ्यो संगती आसल्यो, कुर्साचें मरण ताणें सुकोवयेत आसलें. पूण हर एक पिडेस्ताच्या लोकांक, साद्या लोकांच्या जिवितांत सर्गींची सतां दाखोवन ताणें ताचें जिवीत देवान दाखयलेल्या वटेन सोमकोवचे प्रयत्न करून यशस्वी तो जालो. आनी त्या खातीर देवाचें योजन संपूर्णायेक ताणें पावयलें. आज म्हजें आनी तुमचें जिवीत संवसारांत आमी समकत आसतना अस्कत आमी खरें, उणेपणाचें आमी खरें, मनशाची न्ही अडसतां खरें, पूण त्या काळजान देवान दिल्ल्या आत्म्यांत बरेपण आसा. हर एक रितीन जशें म्हज्या जिविता खातीर, वैयक्तीक जिविताच्या अभिवृद्धी खातीर हांव योजन घालता, चिंता पाठयता, तितल्याच मापान म्हज्या काळजांत आनी मनान पेल्याक बरेपण करची चिंता आसा, बरेपण आसा, बरें मोनी आसा. म्हजी जिणी दादोसकायची जाता. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत ग्रेस्त तरणाटो जेजू थंयशी आयलो. खंडीत जावन थंयसर आसल्या विवरणान आमकां समजता, ल्हानपणांतावन हर एक रितीन मागणें, भावार्थाचीं आचरणां, उपादेश सगळे पाळतो आयिल्लो. आनी ताच्या फाटल्यानी ताका बगलें, हांव सासनीक जिविताचें दायज जोडूंक योग्य गे. त्या खातीर तो दुबाव ताच्या मतींत काळजांत आसलें तें चिंतप जेजू सरशीन सांगून ताका जवाब सोदूंक तो येता.
आनी आयिल्ल्याक जेजू परत सांगता उपादेश पाळ हर एक रितीन बरेपणाचें जिवीत तूं जिये आनी आखरेक तो सांगता तुज्या जिवितांत एक उणेपण आसा कितें तुजे कडेन आशिल्लें तें ग्रेस्तकायेचें भंडार वीक दुर्बळ्यांक वांट आनी समाजेंत समाज सेवा करचो बरेपण पेल्याच्या गरजांत पावचो व्यक्ती तूं जा त्या दाळा तुज्या जिवितांत सासणीक दायज खंडीत जावन मेळटलें देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो हें ग्रेस्त तरणाट्याक दोसुल्लें सवाल म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांती सबार पावटीन दोस्ता गे ना दोस्ता गे ना दोस्ता मो पूण आमी बायलांक दाखयना ह्या ग्रेस्त तरणाट्यान धैर्य घेतलें जेजू सरशीन वचून विचारूंक आनी ताका समजलें कितें म्हज्या जिवितांत अडखळ आसा अडचण आसा तें सासणीक दायज जोडच्याक तें सारकें करूंक ताणें प्रयत्न करूंक ना त्या खातीर बेजारायन तो गेलो आमच्या जिवितांत तसल्यो संगती दोस्तांत मोगाळ भावनो आनी भयणीनो मागण्यांत आत्मीक आचरणांत आमी सगळीं मुखार कांय चुकय नासतना आमी करता पूण सबार रितींनी आमचें सर्वस्व म्हूण लेखिल्लें आस्तबदकांतलें हेरांक दिवंक आमी चुकता तें आमकां जाय म्हज्या कुटुंबाक तें म्हजें हांवें तांकां दवरनातल्यार मागीर तांकां कोण दिता असलें चिंतप आमी खंडीत जावन आमच्या कुटुंबाक गरजेचें पूण सगळें आमच्या जिवितांत कुटुंबा खातीर दास्तान करून दवरल्यार तें विबाड जावन वता जर तांतलो एक वांटो आनी एकलो गरजेवंत आसा ताकाय गरज आसा म्हूण हांव उदार मनान दिता देव तुका दोडत्या मापान तुवें दिल्ल्याक फाटी प्रतिफळ दिता खंडीत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो तुवें कश्ट काडटना देवान बेसांव घालून उदार मनान दिलां तांतलें इल्लेशें बरें आशेवन बऱ्या चिंतपान गरज आशिल्ल्याक दिल्यार सासणीक दिवी तर तें दायज जोडूंक आनी की सलीत जातलें म्हूण सोमी आज आमकां स्पश्ट करता त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो सबार पावटी संवसारी संगती आमच्या जिवितांत प्रमुख आनी पयल्यो जातात त्या दाळा देव खंय आसता सबार पावटी संवसारी संगती संवसारी आस्तबदीक आमच्या जिवितांत प्रमुख जाता त्या दाळा देव खंय आसता गोत्तो ना देव आसता खंय आसा म्हूण गोत्तो ना आमच्या हर एकल्याच्या घरांनी प्रत्येक रितीन संस्थांत एक दास्तान रूम म्हूण आसा स्टोर रूम आनी थंयसर आमी सगळ्यो आमच्या कुजनांत वापरच्यो वा हेर सगळ्यो संगती भद्रतेन पाड जावंक नजो वारें रिगोंक नजो म्हूण आमी भद्रतेन दवरता स्टोर रूम म्हूण आमी म्हणटा आमच्या जिवितांत केदाळ आमी संवसारी संगतींक प्रमुख मुख्य पयल्यो स्थान म्हूण करता त्या दाळा देव आमच्या स्टोर रूमांत आसता तो भद्र ताका कांय बादाक येवं नजो स्टोर रूमाक आमी केदाळ वेचें आमकां वस्तू हांगासर खाली जाल्ल्या वेळार गरज पडटना थंय स्टोर रूमाक वेचें आनी वस्तू हाडच्यो देवाक आमी तशेंच सबार फावटी करता देव म्हाका जाय म्हणटना हांवें वेचें आनी विसारचें त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो संवसारी संगती आमकां जाय वापरी जाय पूण ताच्या किंवा मापान त्यो फावो केल्ल्या देवाक प्रमुख स्थान दिवन ताची मारिफात म्हज्या जिवितांत त्यो संगती वापरल्यार पेल्याक बरेपण दिवच्याक त्यो वापरल्यार म्हज्या जिवितांत तो संतोष दडतो जाता त्या खातीर गालातकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 6 वाक्य 7 आनी 8 आमकां अशें सांगता गॅलेशियन्स चॅप्टर 6 verses 7 and 8 तुमकांच तुमी फटय नाकात तुमकांच तुमी फटय नाकात देवा लागीं खेळूंक जायना देवा लागीं खेळोंक जायना मनीस वमता तेंच तो लुमतलो मनीस वमता तेंच तो लुमतलो जो कोण आपल्या कुडींत वमता जो कोण आपल्या कुडींत वमता तो कुडींतावन कुसडायेचें पीक लुमतलो तो कुडींतावन कुसडायेचें पीक लुमतलो पूण जो कोण आपल्या आत्म्यात
आत्म्यांत वमता पूण जो कोण आपल्या आत्म्यांत वमता तो सस्तेच्या जिविताचें पीक लुंतलो. तो सासनाच्या जिविताचें पीक लुंतलो. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो सा पावल गलातकारांक बरोवन तांच्या जिवितांत चलोवन आसलें तो स्पश्ट करता आनी म्हणटा तुमकांच तुमी भावार्थाच्या आचरणांनी मागण्यान आनी हर एक रितीन आत्मीक संगतींनी वाडावळ आपणायत आसतना फटय नाकात. तुमच्या कुडीच्या फायद्या पासून तुमची जिणी जिवोवची जाल्यार तुमच्या स्वार्था खातीर तुमी अभिवृद्धी आपणावंक हर एक प्रयत्न करचे जाल्यार तें कुसडायेचें जातलें म्हण तो सांगता. आनी जर तर तुमच्या आत्म्यांत कितें बरें जगोवन दवरूंक आसा तो देवाचो आत्मो तो ससनाक बाळटा. त्या खातीर तांतू कितें तुमी जगोवन दवरतात तें सदांनी तुमच्या उपकाराक पडटलें. त्या खातीर आमची जिणी आज कसली जाय जय म्हणलें आज पयलें वाचप आमकां सांगता. पयल्या वाचपांत जाणवायेच्या त्या ग्रंथांत आमी वाचलें हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी, हांवें विनंती केली आनी जाणवायेचो आत्मो म्हजेशी आयलो. आज हांवें सर्गींच्या राज्यांत तें दाय जोडच्याक एकवटीत करच्या आत्म्यांतय एक जाय आनी त्या खातीर जो कोण सर्गींच्या जाणवायेन जिवोवंक आशेता त्या खातीर पयलें वाचप म्हणटा भांगर सयत थंय रेव, रुपें सयत थंय माती. संवसारी संगतींक थंय कितेंच मौल्य ना, कितेंच महत्व ना. त्या खातीर त्यो संगती वापरूंक मात्र गरजेंत आमी उपयोग करून पेल्याच्या गरजांनी आमची जिणी सदांच जियोवन पेल्याक मानता तसलें जिवन आनी सोमिया मुखार खालती जाल्ली जिणी आमी जियोवंक जाय. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमची जिणी सोमियाच्या वाटेन समकल्ली जिणी जावंक जाय. आमची जिणी सोमियान दाखयलेल्या वाटेन चलचें प्रयत्न आमी करूंक जाय. कशें आमी करचें आनी खंयच्या रितीन आमी जियोवचें आयचें दुसरें वाचप आमकां स्पश्ट करता. दुसरें वाचप आमकां सांगता की जर तर तुजी जिणी तूं देवान दाखयल्या वाटेन समकोवंक आशेताय देवाच्या उतराचेर आदारीत जाय. त्या खातीर हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्राचो बरयणार म्हणटा देवाचें उतर दोन दारीच्या तालवारी बरी. आमी संवसारांत पळयता झगडें जाता आसतना तालवार कोण वापरता खंयच्यो संगती म्हण पळयनात, पुरा कातरून घालूंक ती दोन दारीची तालवार उपयोगा येता. तशेंच आमच्या जिवितांत जर तर देवाच्या उतराक प्रथम जागो आसा, महत्व आसा, खंयच्योय संगती वायट संगती अडखळी अडचण्यो म्हज्या जिवितांत देवाच्या वाटेन समकोवच्याक करचे प्रयत्न आनी ताका येवच्यो अडखळी खंयच्योय मुखार आव्हानांत त्यो सगळ्यो नाश जातात. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो देवाच्या उतराक हांव जर तर आज आद्यता दिता आनी त्या प्रकार म्हजी जिणी जियेता त्या दाळा म्हजी जिणी सोम्याक मानता तसली जावन जियोवंक म्हाका साध्य जाता. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो मातेवाचो वांजेल अध्याय 5 वाक्य 16 आमकां अशें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 16. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो हर एकल्याच्या आमच्या जिविता मुखांत आनी एकल्यान बऱ्या करण्याचें प्रतिफळ जोडुल्लें जिवीत पळोवंक जाय आनी त्या मारिफात आमची जिणी हांगासर प्रतिफळाची जाल्ल्याक सगळ्यांनी आमी देवाक महिमा दिवंक जाय. त्या खातीर देवाच्या नांवाक महिमा हाडचें जिणें म्हज्या जिवितांत सदांच येत आसा जाय. केवल म्हज्या जिविता खातीर मात्र न्हय पेल्याच्या जिविता खातीर देवाक महिमा दिवचें अदीक गरज आसा म्हण सामातेवाचो वांजेल आमकां सांगता. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना सर्वतींनी सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण नियाळया. सोम्यान आमच्या जिविताचेर वतलेलें बेसांव नियाळया. त्या बेसांवा मारिफात आनी एकल्याच्या जिवितांत बेसांव जावंक आमी या. आमेन.
सर्व आम्ही उभे राहून आमचो बोवाळ आमच्या देवात उसारया. एकाच देवाक सतमंता सर्व वेदार बापतो सर्गार पृथ्वीचो दिसत्या आणि ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आणि एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सोरकाळा आदी बापा थावन जल्माला देवा थावन देव उजवाडा थावन उजवाड खऱ्या देवा थावन सल्लो करो देव तो देवा थावन जल्माला ताका रचूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात आमा मनशां पासोत आनी आमचे सडवणे पासोत सर्गार थावन तो देवलो आणि पवित्रात्म्या वरवीं अंकवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आणि आमच्या पासोत बॉम्स पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आपसो ना आणि पवित्र आत्म्याक सतमानता ईश्वर आणि जीवदातार तो बापा आणि पुता तावन निप जाला बापा आणि पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आणि महिमा पावो प्रभाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देवसभेक सतमानता पदकांच्या बोगसणा खातीर एक पवित्र स्नान असा म्हूण मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आणि ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमीन. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो देव आमकां ताचो आदार सदां न्हीद बसयता हर एक आमच्या गरजांनी तो आमकां ताचो संगात दिता तर त्याच बरोबरच्यान आनी भावार्थान आमची सगळी मागणी देवा समकार दवरया. मोगाळा बापा तुझ्या राजा खातीर वावुरच्या पापसाहेबाक गवळी बापांक याजक आनी धर्मिकांक तुझे सक्तीन बरो सर अडकळींचेर जैत व्हरून क्रिस्ती परजेक ससनीक जिविताच्या मार्गान चलोवंक तांकां आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. या एवकारिस्ताच्या बलिदानात वांटले जाल्ल्या आम्हा सर्वांक तुझ्या शुभम देण्याने भर. या संसाराच्या संगतीक लाभून रावनासतना सर्गींच्या संगतीक आम्हां दिवंक प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची वैयक्तीक खासगी प्रार्थना ह्या वक्ता देवाक आमी समर्पया. मोकल्या हप्त्यान जावंक आसची याजक धर्मिकांची रेतीर देवाच्या आशिर्वादांनी यशस्वीची जावंक सर्व याजक धर्मिकांनी देवाचो अनुभव जोडूंक देवाच्या सक्तीन बळादीक जावन तांकां दिलेले मिसांव करूंक तोचो देव कृपा दिवं दी म्हण आमी मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्वीकार कर. आमच्या जिवितांत तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोंक तूं आमकां अवकाश दिल्याय. आमचे उणेपण अस्कतकाय आनी अडखळी सांडून तुज्या मोगान आमकां तूं वेंगताय. हर एक रितीन आमची जिणी भावार्थाची करूंक तुजी कृपा आमचेर दवरताय. तर त्याच कृपेन आनी आशिर्वादांनी आमची जिणी तुका मानता तसली पेल्याच्या बरेपणान मेतेर जाल्ली जिणी जावन जियोंक आमकां तूं कृपा दी. हे मागणें आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. आज भेटयता पत्कुंद ये होऊन फाय जिविताका ती मोड मानता. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाद सर्वस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देश आमकां सर्गींच्या आनंदाक पावय. आमी मागता तुज्या पुरबायच्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती
सवस्परा थंय बोपारताव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसोया पय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातका वरवीं तुजी भुरगीं तुजी इश्टगात सोडून पयस केल्ली तरी तुज्या पुताच्या रक्ता वरवीं आनी पवित्रात्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतली जसो तुज्या पुता आनी पवित्रात्म्या बराबर तूं बापा संपूर्णायेन एक तशींच ती संपूर्णायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सभेन तूं तांकां एकठांयताय तुज्या जिनस्वार कर्तृत्वानी तुजी जाणवाय वाखाणशाक तूं तांकां तुजी कृपा जावंक आपयताय तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्रात्म्याचें मंदीर करताय देखून देवदूतांच्या दळबारां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता सर्वेस por tu ser ani संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुकाच सर्वेस पोराचे नावी येताताच सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुकाच बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस मनशां पसोत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावरतसो गुट परगटुया सोम्या जेजू आमी होबुलो खाता आनी हे काल सिंगले पियेता पित्रे पावटी तू वैभवान येस आमी तुझे मरण परगटा बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जिवंतपणासामी भक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव
सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले जपवी सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर काळें तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान अतिरेकतेलांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर वाकांतांतलें वाटय. कित्याक राजपटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या प्रेमाचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. सोमिया दये सोमिया मोजा काळजाच्या पेडारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा मोजा काळजाचो लाय. प्रार्थुया. महिमेवोन देवा आमच्या बापा जेजूच्या मोली कुडी रक्ताच्या जेवणान तू आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्णायेन ताच्या दिवसैमान आमकां वांटो दी. आमी मागता हो क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे उपकार. Vetam somia, tuzo spiritam vetam, Katam somia, tu Jesus I almata. Vetam somia,
tuzo spiritão gueta, gata, gata, sofia, tu te só sai ao mata,